जे ऑनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्शन दिलें ना इलिगल एनक्रोचमेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स रोड वायडनिंग ते एक्चुअली नॉर्मली सगळे ऑल द 14 म्युनिसिपालिटीज हॅज टेकन दीस ब्रॉट बिफोर द काउन्सिल्स आणि इन्फॉर्म द काउन्सिलर दॅट हायकोर्ट इज डुईंग सो एंड सो मोटो अशें करता म्हणून ते हांवें काउन्सिलाक इन्फॉर्म सगळें आज केल्ले कडेन आसा आमच्या तातूंत इंटरफियरन्स करना लेट ऑल द ऑथॉरिटीज टू एक्ट एज पर द हायकोर्टान आमचे इंटरफियरन्स थंय खंयच आसपाना कळ्ळें हायकोर्टान ऑलरेडी भितर कॅटेगरीली मेन्शन केल्ले कडेन आसा पंच सरपंच चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन ऑल द काउन्सिलर्स अशी इंटरफियरन्स आसपाक जायना तेका हांव त्या काउन्सिलाचे बी नजरे मुखार हाडला आनीक लेट सगळं ऑफिशियल वर्क एज पर द हायकोर्ट दॅट विल नो इंटरफियरन्स ऑफ द काउन्सिल काल काय पर सगळे आरटीओ पुलीस PI आणि सगळे ऑफिशियल्स ME धरून काल चीफ अफसराचे ताजे चेअरमॅनशिप एक मिटींग जाले कडेन टोटल 16-17 प्लेसी आयडेंटिफाय केले कडेन फॉर CCTV कॅमेराज कळ्ळें न्ही तातूंत भितर तेंय तांचें डिस्कशन जालां आसतलें पे पार्किंग म्हणजे प्लेसी पयलीं आयडेंटिफाय करता खंयच्यो पयलीं प्रायोरिटीच्यो 4-5 घेवपाच्यो कोण तरी ताणें एजन्सी आपयल्ली तातूंत खूब तरेचे CCTV कॅमेरा येतात थोडे म्हाका तातूंत नॉलेज व्हडलीशी ना थोडे हायर म्हणजे थोडे ते चीप घालपाचें थंयच घालपाचें थोडे केबलाचे घालपाचे तांचे ते आतां डिसिजन एक म्हाका दिसता काल जाल्यार काय आज जाता खबर ना ते सिलेक्ट करता खंयचे घालपाचे मडकी पेगे बाबाची म्हाका टेंडर जावन म्हाका वर्कआउट फाटलें हायड्रोलीक